हांगा जे हांव धरणे घेवन बसलेलो आसा ते प्युअरली सिनियर सिटीजना खातीर। आयज सिनियर सिटीजन खंय तरी एक मागासलेलो कसो एक हे गव्हर्मेंट पळयता, कित्याक हे गव्हर्मेंटा कडेन लक्षूच ना। कारण मेंटेनन्स एक्ट आसा, हांव जाले 2013 पासून त्यांच्या खातीर झगडटा। हो आतां हांवें मेमोरंडम आमच्या चीफ मिनिस्टराक दिल्लो आसा। हेच्या पयलीं कितलेशेच मेमोरंडम आमी दिवन पळयले गव्हर्नरच्या पर्यंत, अजून पासून कांयच तेची हें करिना, जाणीव करिना। आनी हे म्हणटा ते मागास करून दवरलेले आसा ह्या सिनियर सिटीजनाक। आयज प्रत्येक जो मनीस कोणी आसूं, यूथ आसूं, तो जर उरलो जाल्यार तो सिनियर सिटीजन जातलो। पण ह्या सिनियर सिटीजना खातीर हांव एक झगडटा। कारण पयलो जो पॉयंट आसा म्हजो तो म्हणजे कावन्सिलींग सेल। कित्याक झगडी जेन्ना जाता तेन्ना गव्हर्मेंटान हांव तेन्नाच्यान मागतालो 2013 पासून कावन्सिलींग सेल जो आसा तो कावन्सिलींग सेल भुरग्यांच्या हितून भुरगे आनी बापूय आवय बापूय यांच्या मदीं कितें तरी म्हणजे झगडी जाल्या ती मिटोवपा खातीर एक कावन्सिलींग सेल जाय आसलो। तो कावन्सिलींग सेल आजून पासून करूंक ना। 2 पुलीस स्टेशनां सांगलेली, एक नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा। काही पुलीस कोणावूय सिनियर सिटीजन कितें म्हणटा, हय खंय येतो अशी भाशा उलयता। ही भाशा बंद करूंक जाय पुलिसांनी। तांकां रिस्पेक्ट करा, तांकां आदर करा। आणि त्या खातीर हांवें अशें म्हटलेलें आसा ह्या मेमोरंडमांत की वाळपयचें पुलीस स्टेशन सेंटर जें आसा ट्रेनिंग सेंटर, त्या ट्रेनिंग सेंटरान हो एक सिलेबस दवरपाचो मेंटेनन्स एक्टाचो, जेणे करून हो मेंटेनन्स कितें आहा तें पुलिसांक सगळ्यांक कळोवंक जाय आनी तेंच्या हितून आदर आनी रिस्पेक्ट दवरूंक जाय सिनियर सिटीजनाक। काही गोष्टीचें कितें आसा हांव म्हणटा प्युअरली नॉन बेलेबल, कोणी वचून भुरगे वचून जाणट्या मनशांक मारता पण तो नॉन बेलेबल रोखडो सुट्टा। हे जे कितें आसा हे पार्लमेंटान आयज बीजेपी गव्हर्मेंट वयर आनी सकयल आसा, त्या खातीर हांव कितें मागतालो की हे नॉन बेलेबल ऑफेन्स आहा तो बेलेबल ऑफेन्स करपाचो। पण अजून पासून तेंच्यांनी ते कांयच घेवंक ना। तशेंच जे कोण गव्हर्मेंटान एम्प्लॉईज आहा, प्रायवेट एम्प्लॉईज आहा, बिझनेसमॅन आहा, भायर काम करता एब्रोडाक, अशा सगळ्या लोकांक भुरग्यांक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आपल्या आवयबापायक पळोवपाचें। जर तर आवयबापायक पळयना, गव्हर्मेंटान अशें बील पास करून घेवंक जाय की सगळे कितें आहा तेंचे कडसून जे कितें तेजे लायव्हलीहुडा खातीर जाय पडटा जाणट्यांक ते सगळे काडून घेवपाचें काम खरें म्हळ्यार सरकारान एक बील पास करून घेवंक जाय। तशेंच मेंटेनन्स एक्ट जो आसा 2007 हेची पायमल्ली म्हणजे रूल 20 ऑफ मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरंट्स एक्शन प्लॅन म्हणून आसा। पुलिसाचें खरें कर्तव्य आसता की तेणें वचून खंयच्या घरान कितले सिनियर सिटीजन आसा तेजी कडेन नोंद करूंक जाय आसता। पण ती नोंद केल्ली जावंक ना। हांवें आरटीआय घालून हांवें चाललें पळयलें तर आरटीआयन खंयच्याच हितून म्हाका मेळना की बाबा हो पुलीस गेला थंय म्हणून। तो बीट म्हणटा तो बीट वचून तेणी चवकशी करूंक जाय, तेची विचारपूस करूंक जाय। पूण हांगा नोंद सुद्दां जायना, विचारपूस सोडूनच नोंद सारी नोंद जायना की बाबा अमके सिनियर सिटीजन थंय आसा म्हणून त्या घरान। आनी हे सिनियर सिटीजन एका रावता म्हणून आयज कितलेशे खून आनी दरोडे जाता एवढे तांकां मारून उडयता धरून। ह्या सगळ्याची खरें हांव निंदा करता, कारण गव्हर्मेंट सुशेगाद न्हिदलेलो आसा। ह्या गव्हर्मेंटाक हांव सांगता की ताबडतोब एक्शन प्लॅन जो तुमी रूल काडला 20 प्रमाणे मेंटेनन्स एक्टा प्रमाणे तो वचून वाचात आनी पुलिसांक कायदो लागून दियात। कदंबा भशेन 50% फक्त गोंयच्या पुरतेच मर्यादीत आसा। पण अशें जावंक जाय इंटर स्टेट म्हणजे कर्नाटका, महाराष्ट्रा जंय जंय आमची कदंबा वता थंय 50% तुमी दिवंक जाय। कारण काही अशे जाणटे मनीस आसा तांकां शिर्डी वचपाक पयशे नासता, कळ्ळें तुमकां न्ही? त्या खातीर 50% तांकां येवंक वचोन म्हणजे तांकां 1000 रुपया येवंक वचोन मेळटा। आनी अशें करून तुमी तातडीन तें करपाचें। आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जेन्ना सुदीन ढवळीकर आशिल्ले तेन्ना हे पास करून घेतलेले, पण अजून पासून ती इम्प्लिमेंट जावंक ना। हे जाता इतले बेगिना करात आनी तांकां सवलत दियात। आनी एक आसा तो हाफ वे होम। हाफ वे होम म्हणजे कितें, हो कन्सेप्ट चडसो भायरच्या देशांनी आसा। हो आमी मुद्दाम सांगला की जेन्ना आवय बापूय जेन्ना खंय खाटीर पडले आसता, बॅड रिडन आसता, तेन्ना खरें म्हटल्यार भुरग्यांक भायर सरपाक मेळना। अशा हितून एक गव्हर्मेंटान जर ओल्ड एजीकूच जर अटॅच करून एक हाफ वे होम केल्ले जाल्यार तो बॅड रिटर्नचो आवय बापूय कोणी आहा तो थंय 10 दिसां खातीर 5 दिसां खातीर दवरून तेची सगळी सुविधा गव्हर्मेंटान पळोवपाची। कारण तांकां भायर वचोन तांकां तेंची कामां जे टुराक गेले किंवा तेंची मिटिंगी आसता तांकां आनीक वचोंक जाय जॉबा खातीर, तेन्ना हे 5-10 दिसां खातीर हाफ वे होम खरें उपयोगी पडटले आसले। कमिशन एक तयार करपाचें सिनियर सिटीजन, जशें वुमन्स कमिशन आसता आनी कसलें कमिशन तशें कमिशन एक तयार करपाचें सिनियर सिटीजनाक। आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो रिटायर्ड जज जो रिटायर्ड जावन 60 वर्सां जाता आनी ताका खबर आसता की सिनियर सिटीजन म्हणजे कितें तें। एक दुसरी गोष्ट ताका लॉ म्हणजे कितें तें खबर आसता। आनी ह्या प्रॉपर्टीचेर थोडे लोक जे दोळे धरून बसता ह्या सिनियर सिटीजनचे ते म्हणटा ते बंद जातले अशें म्हाका दिसता। म्हणून ताबडतोब कमिशन हें करपाचें आसा। कारण पर्रीकरान
पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले 2017 तेन्ना हांवें हे मेमोरंडम दिल्लो आणि गेहलोत म्हणून त्यांचो एक युनियन मिनिस्टर आणि पांडुरंग मडकईकर तेन्नाचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी अनाउन्समेंट केल्ले की आमी म्हणटा ते इंडियेचो पयलो कमिशन सिनियर सिटीजन कमिशन आम्ही फॉर्म करतले पण अजून पासून ते जावना. तुम्ही लेगेसी म्हणटा हेजी सांबाळटा म्हणटा पर्रीकराचे ही लेगेसी कित्याक सांगना तुम्ही हे कोणा खातीर करूंक सोदता फक्त तुमकां पुतळे बांदपाक दिसता 10 करोडाचे हे काम करूंक जायना हे खरें म्हटलें आमच्या गोंयच्या लोकांक गोंयच्या सिनियर सिटीजनांक हे उपयोगी पडटले आसले पूण तुमी ते करिना. तुमकां नाका ते पयशे ते घालपाचे आसा आमचे टॅक्साचे पयशे ते बंद करात आणि सिनियर सिटीजन जाता तितले बेगिना तुम्ही फॉर्म करात.